मोगाच्या बाबा भयणानो, आयचे शिव वर्तमान आमकां फुडार कसो आमी पळयता. हाऊ डू वी रीड द सायन्स ऑफ द टायम. आनी फाल्यांचो दीस आयच्या दिसाचेर धरून पळयता ह्या विशीं जेजू उक्तें करता. अंजिराच्या झाडाक कोंबऱ्यो आयल्यो, गीम पावलो दिसता. हे भाशेन वी रीड द सायन्स ऑफ आवर टायम्स. पवित्र सभाय आमकां उलो मारता टू रीड द सायन्स ऑफ आवर टायम्स. आमच्या वेळाल्यो ज्यो खुणा आसात, कुरवो आसात, दे आर पॉयंटींग फिंगर्स, फुडें दाखयतात. आमी खंय वेता, कितें जावचें आसा, कसलो समाज, कसलो फुडार. भाव भयणानो, आयज जेन्ना आमकां नियाळ करूंक आपयलीं फ्रॉम डिसिटफुलनेस टू रेडिएट ट्रूथ, आमी तें फुटींग पॉयंट म्हणलें. डिसीट, आय कॅन ऑल्सो डिसीव माय सेल्फ. हांवूय फुटींग पॉयंट जियो येता म्हाकाच फटोवन, म्हजे वरवीं वो दुसऱ्या वरवीं. आय कॅन बी डिसीव्ड. आनी ह्या बसत बाबा भयणानो, जो दिसता वो म्हज्या मुखार आसा तो म्हणल्यार जेजू, खरेपणी सॉत, जिवीत आनी वाट. वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस थ्री टुगेदर. जेजू जावन आसा सॉत, जिवीत आनी वाट. वी कांट ब्रेक इट अपार्ट. तो जेजू तुजें हॉरायझन दिसता वो फुडलो, तुजी वाट आनी तुजें जिवीत कोट्टा. Therefore, let's ask, what has happened to this horizon? फुडलें horizon आमकां आसा काय? आनी ह्या बसत हें चिंतना म्हाका T.S. Eliot नांवाचो इंग्लीश पोएट, अमेरिकन पोएट, हू गॉट नोबल प्रायज, ग्रेट मॅन, ताच्या उतरांचो उगडास येता. ताणें अशे प्रश्न घातले. एक पयलो प्रश्न, वेर इज नॉलेज दॅट इज लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन. आमी पळयतलें आयज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. वेता थंय इन्फॉर्मेशन. वी लीव इन एन एज ऑफ इन्फॉर्मेशन. आमी रावता तो काळ मोबायलाचेर, नाका पुऱ्यान मेसेजीस, नाका पुऱ्यान पळोवपाचें. इन्फॉर्मेशन 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 वेता थंय. सम पीपल विल से इट इज इन्फोक्रसी, पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज वर्किंग ओवर अस. क्रातोस ग्रीक भाशेन पावर, डेमोस पीपल, पावर ऑफ द पीपल. ते भाशेन मनशाचें घडीक लोकांचें बळ, पावर. ते भाशेन इन्फोक्रसी, पावर, क्रातोस, information. म्हणटच what it is doing to us and to the truth. हो प्रश्न आमी घालुया स्वताक, कितें जाता काय. Where is knowledge that is lost in the information? हो पयलो प्रश्न ताचो. उपरांत तो दुसरो प्रश्न घालता रोखडोच, where is wisdom that is lost in knowledge? Where is the wisdom that is lost in knowledge? खूब knowledge, wisdom ना. ह्या बसत फुडलो प्रश्न गरजेचो. द नेक्स्ट, एंड दॅट्स वॉट वील मेक अस थिंक टुडे. फुडलो प्रश्न, वेर इज लायफ दॅट इज लॉस्ट इन लिव्हिंग. खंय आसा तें जिवीत, जियेतना हांवें सांडलें. खंय आसा तें जिवीत, जियेतना सांडलें. लायफ दॅट इज लॉस्ट इन लिव्हिंग. क्रायस्ट दॅट इज लॉस्ट इन लिव्हिंग एज क्रिस्टियन. जेजू खंय सांडलो, जियेतना. And we thought we are living Christianity. Is he the horizon? He is the Alpha, Omega. तोच तो आज, काल, फाल्यां क्रिस्त. जाल्यार हे प्रश्न मोलाचे आनी म्हत्वाचे. Are we living a deception? Are we self-deceiving ourselves? फोट जियेता. सॉत जेजू, वाट जेजू, जीवित जेजू. What are the signs of our times?
ह्या वेळार. आनी ह्या पासत घडयेक म्हाका दिसतालें हो नवो संवसार जो येवचो आसा तो बरो संवसार, जायतें बरें आसा. आनी तरी आसतना वी हॅव टू लूक एट इट विथ कॉशन. द लायट एट द एंड ऑफ द टनल इज गुड काळुकान आसलेल्याक. But we need to still be cautious. Because the light at the end of the tunnel can be a headlight of an engine coming to crush you again. So we need to be cautious. ह्या पासत बायगॉन फ्रांसीस शेवेरान आनी जेजुइतांनी शिकयल्लें डिसर्नमेंट, विवेक करप देवा मुखार गरजेचें आसा. We have just, and we are, आम गोंयांत आनी इंडियेंत तरी मातशे स्लो आसा. But we are still getting out from one kind of society called disciplinary society. Disciplinary society आमी भायर सरता. आनी तरी आसतना तुमकां दिसतलें आमचें पॉलिटिक्स इज डिसिप्लिनरी पॉलिटिक्स. तुवें कितें खावचें, तुवें कितें जेवचें, कितें पिवचें, कोणा लागीं लग्न जावचो, कसो न्हेसचो, कितें मांस खावचें, कोणाचें खावचें न्हू, कोण सांगता? Who is disciplining you? This is disciplining society. Biopolitics, power over the body. Then the body is disciplined, made docile, so that you and I, Ami Sugli, mindlessly work in a factory. We are the Sisyphus of our days. आता सिसिफसाची मातशी खबर सांगता. सिसिफसाक खंय देवान हें घातलें, कितें घातलें? कंडेम केलो, ताचेर खास लायली. आनी खास लायली कसली? ताणें एक फातर सकल दोंगराशी आसा तो काडून वयर व्हरोन दवरूंक जाय आसलो. डेली काम ताजें. सकल्लो फातर दोंगरार दवरूंक जायो. आनी येता तो मागीर येता म्हळ्यार सांज जाता, रात जाता. दुसऱ्या दिसा कोण तर तो फातर परतून हाडून सकयल दवरता. तो परतून घेवन तो माथ्यार मारून वयर दवरता. अशें आख्खें जिवीत कंडेम टू डू. दिस इज सिसिफस, ग्रीक. आतां सिसिफस हिंगा बसला. सकाळी उठलो धांवलो ऑफिसान, सकाळी उठलो धांवलो ऑफिसान, गेलो आनी मेलो गेलो. What has happened to us? We have lost life as we are living. आमी जियेतानाच जिवीत सांडलें. It's true about us. Several of us, many of us. But this life, which is disciplinary society, is dying. कित्याक? कित्याक information is coming. It has come already. येयलें information. हांव कोंकणी उतर नको घालपाक तुमकां. Information, infocracy आयली. तुज्या हातान मोबायल आहा देखून आयली. And what it has done to the truth? Information comes fast. इतली स्पिडीन येता. It accelerates. म्हाकाय पुश करता. हांवूय धांवता. म्हज्या मोबायलान कितें लागीं आसात तांकां पयस जाता, पयस आहात तांकां लागीं जाता. घरांत हांव दुस्पट, भायर बरो हांव भायल्या लोकां कडेन मोबायलाच्या पाकार. आनी म्हज्या मामी डॅडीचेर हांव तितलो बरो ना. अशेंय जाता, तुमी पळयतलीं. वी हॅव लॉस्ट ट्रॅक ऑफ टायम. टायम इज एटमायज्ड. फाल्यांचो दीस आयजूच हांव जियेतां. टायम इज एटमायज्ड, डिसकंटिन्युअस फ्रॉम येस्टरडे एंड टुमॉरो. कितलो वेळ हांव मोबायल घेवन आसतलो. लूक एट आवर चिल्ड्रन. हाव मच वी डिसकंटिन्यू आवरसेल्व्स फ्रॉम येस्टरडे, पास्ट, लीव फॉर टुडे. हो तो वेळ. आनी हो तो वेळ द सोसायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आमकां कितें कोत्ता काय? कितें कसलो पावर आमचेर आसा? जायते म्हणटात तें पॉलिटिक्स जाता, तें सायको पॉलिटिक्स. आमच्या मनाचेर प्रभाव करता. इफ सोसायटी ऑफ डिसिप्लिन वर्कड ऑन आवर बॉडी एंड मेड अस डॉसाइल वर्कर्स लायक अ मशीन हू पुट्स वन स्क्रू, आख्खें जिवीत भर तो स्क्रूच घालूंक उरलो फॅक्टरीन. आमी म्हणलें दिस इज डिविजन ऑफ लेबर. आनी तूच मशीन जालो, मिशिनाचो भाग जालो. यू बिकेम अ कॅपिटलिस्ट मशीन. As you sit in your office, as you sit in your classroom, as you sit anywhere, you are part of that cog in the wheel. असलो वेळ आमी जियेल्या. टुडे इन्फॉर्मेशन सोसायटी आयली. आनी असलो समाज आयलो म्हणटच
It is not working on your body. It is working on your mind. Working on your psyche. आमच्या मनाचेर प्रभाव. The power is over your mind and my mind. आणि ह्या खातीर सॉत कितें तें समजना. We are in a post-truth world. Post-truth world. जेजू खंय गेलो काय? That is where the problem is. We are being studied. आमच्या मनाचेर आमी फ्रीडम म्हाका खंय जाय थिंगा वचों मेळटा. जाय तें करूंक घेता. आख्खे मोबायल घेवन म्हजो. But what I do, I am the laborer. I produce data. And the big data analytics studies me and you. आणि हें सगळें जालें उपरांत तेजेर स्टडी करून आतां विचारया, तूं तुज्या भुरग्याक कितलो वळखताय? Do you know your son? Do you know your daughter? Do you know yourself? Do I know myself? Big data analytics knows me better, my children more, your children, better than anybody else. That's the world and that's the tomorrow. And therefore, आमच्या भुरग्यांचें मन कशें जिकोंक जाय, कशें ताचेर कंट्रोल करूंक जाय, धाकटें WhatsApp पळयात. What has it done? WhatsAppाक कितलो तेंप जाला? 10 वर्सां जायत, चडूच जाल्या. But it looks like as if it is centuries old. We have migrated into our so-called echo chamber, group echo chamber. म्हजोच ताळो म्हाका आयकोंक बरो दिसता. ताचे भायर कोण ना. ग्रुप केले कितले. I listen to my own echo chambers जाले. Newness doesn't come. ह्या बसोत बाबा म्हयनानो, in a fast-paced world, the casualty is truth. हे बारीकसाणेन पळोवया. Why? Because we are losing our relationship with time. जेन्ना वेळ धांवता सो दिसता, हातीन धरूंक मेळना, तेन्ना त्या वेळाक आनी आमच्या जिविताक एकठांय करूंक जायना. आनी त्या वेळाक आनी आमच्या जिविताक एकठांय करूंक काणी जाय, नॅरेटिव्ह जाय. वी आर गेटिंग डिनॅरेटिव्हायज्ड. तुमी चिंतली लंडन हा तांचेर हांव आड उलयना, ती बरीं लोक, तांची भुरगीं बरीं. कितल्या तांच्या भुरग्यां फाटल्यान गोंय येतलीं सांग. How many of these children will come back? Ask yourself, why they will not come back? Goa is not good. Today they feel homesick, their parents. Will that happen to their children and their children's children? What will happen? There is no narrative power. गोंयची काणी तांकां पळोवंक वचोंक ना, गोंयची खबर तांकां इम्पॉर्टंट लागची ना, and therefore they cannot be brought together. Narrative जेन्ना ब्रेक जाता, कम्युनियन तुट्टा. आनी ह्या पासत जेन्ना इन्फॉर्मेशन येता, इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट बिट्स that can be arranged here and there. जाय तशें अरेंज करतले. रातचे न्यूज चॅनल 9 o'clock तुमी आयकात, बोवाळ मारून कोणाक चोर करतात, कोणाक नागोणो करतात, आनी 10 दिसांनी तो बरो जावन वता. पुलीस दोत्तात आनी मागीर म्हणटात अरे तो सारको बरो, आनी पुलीस कितें धरूंक. So you know what is going on around us. Aslo sansar, Sott has become a casualty. And if that is the case, आमी आसात त्या संवसारांत, भाव भयणानो, we are hyperly aware of difference and are blind to sameness that we share with every human being. That's why we are aware of our difference. To Muslim, to Hindu, to Anigon, we are so aware of our difference. And blind to pain, suffering, cry, sickness, poverty of our own people. He koshe? He kite? What is this world? Osle amche purvaz asle kai? We are aware of our differences, not aware of our samenesses. We have lost somewhere. The truth is broken. Truth is both. We are same and we are different. पूण आमी ताचे कुडक्यान कुडके केले. आमचें Sott आमी नको. आनी ह्या बसत आमचो समाज पळयात, आमचें पॉलिटिक्स पळयात, आमचें वोटींग पळयात, आमचें कितेंय पळयात. वी आर हायटनली अवेअर ऑफ आवर डिफरन्सीस. दॅट्स वेर आयचो विशय आमकां आपयता. टू गीव नॅरेटिव्ह पावर टू ट्रूथ. परतून आमच्या स्वताक आमी
बॉल दिवपाची गरज. सॉत अशें तें म्हणूंक जायना. This truth of our life, bound together by the cross of Jesus. आनी हेच तें आमकां सांगूंक बायगून फ्रांसीस शाबेर आयलो. हें सॉत जें आयज पांया तोळा मुस्तीत वेतोलें. We will lose ourselves as information grows. Truth will be broken, shattered, and new truths will be invented and forced on us, and we'll leave them as truth, but they are deceptions. We will lose life as we live. ह्या खातीर आमकां देवाचो आदार मागुया. Lest we deceive ourselves and deceive others. How do we relate to this revolution with AI, to this information, infocracy, Amchem mukar? We need to see how much time do we give to so-called WhatsApp University. Kitlo वेळ तूं दिताय मोबायल घेवन? कितलो तूं डिपेंडंट? I am myself contesting my leaders in the parish. जे व्हॉट्सॅपार गायले बसले. भाटकार लिडर ते, सर्वंट लिडर न्हय, फोन करूंक सोदिनात, सांगूंक सोदिनात, तुमी यात म्हूण मिटिंगेक गायले फादर. सापसुबेन जालें घातलें व्हॉट्सॅपार. These are lazy leaders, भाटकार leaders, not servant leaders. Jesus was not that. What it has done to us. हात कोडून बसया अशें केलें आमकां. Technology makes us life comfortable, yes. But at the same time, atomization of time. हांव म्हज्याच वेळान गुल जालो. आमी गोंयकार सुसेगाद. We could linger in time. Lingering in time. Is it possible? Can I stand and stare? Or I am on the run? I am on the race. Bambinano, lingering is a very important dimension. Being goinkar, susegad. Susegad pon गेलें काय आमचें? We are being afraid. कोण आमचो सोदतलो, हें कोत्तलो. We have become too much afraid. हें मनान आमी धरून कितें आमी फॉरवर्ड कोत्ता तेंय विचारुया. What kind of things we want to forward? ही बोटां टाक 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 करून खंय वेतात? Tambellina म्हणून एक पुस्तक आसा, वाचचें तुमी. Thumbs. Tambellina. What it does to our children, what it's doing to our classroom, and what it's doing to us. ह्या विशीं मिशेल शेरस बरयता. Tambellina. आमी slaves of our thumbs जाल्या. Thumbs up, no, thumbs down. Unfortunately, these thumbs are pressing. परतून कितें garbage पर्यंत, garbage in the sense of information, we are spreading. We are spreading untruth, falsehood, deception. आनी जें कितें म्हाकाच self म्हजें खबर करूंक वता, तेन्ना I need self introspection. हांवें सोदूंक जाय, have I lost the horizon? Have I lost Jesus as I started living? हें सॉत म्हजें जिवीत चलयना. हें सॉत म्हाका म्हजी वाट दाखयना. जेजू म्हजें सॉत, म्हजें जिवीत, म्हजी वाट. तेंच आमी करुया. आनी हे परी बायगोन फ्रांसीस शाबेरान दिल्लो बाबाट गोंयांत सुसेगाद गोंयकार कशे आमी जियेतले.